Sirach. Chapter 45. मोइजेस. जाकोबाच्या कुलाचो ताणें एक मनशाक जल्माक धाडलो आनी ताका सगळ्या मनशा कुलाचे नदरे मुखार भोवमान फावो जालो. ताचो देव आनी मनीस एक सारको मोग कोत्ताले. तो मनीस मोइजेस. ताची यादूच म्हणल्यार एक आशिर्वाद. ताका देवदूतां सारको पवित्र आनी बलिश्ट केलो. ताचे दुस्मान ताका थरथरले. मोइजेसाच्या उतरान विजमितां घोडयलीं आनी राजांचे नदरे मुखार देवान ताका वयर उबारलो. ताचे पोरजेक उपदेश दिले आनी आपले मोहिमेचो पोरजोळ ताका दाखयलो. आख्ख्या मनशा कुलांतलो सर्वेस्परान ताका वेंचलो आनी ताचे ल्हानविकाये आनी प्रमाणीकपणा खातीर ताका आपले सेवेक ओरपिलो. तांणी ताका आपलो ताळो आयकोंक दिलो आनी ताका कालोखांत घेवन गेलो. जाकोबाक ताचे संस्तीक आनी इस्रायलाक आपलें फर्मोण शिकोवचे खातीर उपदेशां बरोबर ताणें जिविताचे आनी जानवायेचे कायदेय दिले. आरोन. लेवी कुलांतल्या आरोनाक ताणें वयर काडलो. तो आपल्या भावा मोइजेसा सारकोच नितीवंत मनीस आसलो. ताणें ताचे लागीं सासणाचो करार केलो आनी ताका पोरजेचें यादनीकपण दिलें. ताणें ताका सुंदर आंगोस्त्रांनी नेटयलो आनी मोहिमेच्या वस्त्रांनी न्हेसयलो. ताका मोलादीक दागिणे दिले. पांयां भोंवतें मोलादीक नेटयलोलीं वस्त्रां आनी लांब लुगटां घालून ताणें ताका सोपुरनायेन नेटयलो. आंगोस्त्रां भोंवतणी घालूंक ताणें तांकां दालिंबां दिलीं. ताच्या दोर पावलां घोणकोणे वाजोवंक भांगाराचे जायते घुंगूर दिले. हे वरवीं तांचो आवाज देव मंदिरांत गाजतलो आनी पोरजेक ताची याद येतली. आरोनाक सर्वेस्परान एक निळ्ळें आनी जांबळ्या रंगाचें भांगाराचे नक्षेचें पवित्र आंगलें दिलें. तें एका नक्षी करप्याचें काम. एका नितीदाराच्या ओड्ड्याचेर उरी आनी थुमी शिक्क्या वरी कांतयलोलीं भांगाराचेर बसयलोलीं ठिकाण एका शेटीची कला. तें सगळें इस्रायलाच्या 12 कुलांचें यादस्तीक कशें. आनी तांचे पोंगडेचेर एक भांगाराचो मुकुट. देवाक अर्पणेच्या शिक्क्यान कांतयलोलो. श्रेश्ठ आनी पोळे तोल्यांचे दोळे दिपकायता तसली भोव सुंदर नेटोवणी. ताच्या आदीं असल्यो सुंदर वस्तू कोणेच पळोवंक नासल्यो आनी त्या आदीं कोणेच त्यो वापरूंक नासल्यो. पूण ताच्या पुतांनी आनी संस्थेन त्यो सदांच वापरल्यो. दर दिसा ताचे योद्न सदांच 2 फावटी पुरायेन लासूंक जाय आसले. मोइजेसान ताका देवाक संस्कारलो आनी पवित्र तेलान ताका माखलो. एक यादनीक कसो सर्वेस्पराची सेवा करची म्हणून आनी सर्वेस्पराच्या नांवान लोकांचेर सदांकाल आशिर्वाद घालचो म्हणून करार केलो. परमळी धूप लासून आपले पोरजेन सर्वेस्पराची याद करूंक आनी तांच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक सर्वेस्परान ताका सगळ्या मनशा कुलांतलो विंचून काडलो. जाकोबाक ताणें आपले हुकूम शिकोवचे खातीर आनी इस्रायलाचेर आपले संमतीचो उजवाड पडचे खातीर आपल्यो आज्ञा तो तांचे लागीं पातयेलो आनी आपल्या कायद्याचे नेम ताचे सुवादीन केले. ते अरण्यांत आसतना दुसऱ्यांक ताची कुन्नताय जाली आनी दाथान अब्राहम आनी
अभिराम आनी ताच्या मनशांनी कोरा आनी ताच्या सैनिकांनी सगळ्या राजांच्या किनवाट्यान आनी क्रोधान ताचेर आक्रमण केलें. ते कितें कोत्तात तें सर्वेस्परान पळयलें आनी ताका खूब वायट दिसलें. ताच्या जाळांच्या क्रोधान ताणें तांचो नाश केलो. तांच्या आड विस्मितां केलीं आनी जळट्या उज्यान तांकां गिरासून उडयलें. आनी ताणें आरोनाची महिमा वाडयली आनी ताका एक दायज दिलें. ताणें ताका पयल्या फळांचो भेटवण्यो दिल्यो. सगळ्यां परस पयलें ताका जाय तितलें जेवण दिलें. ह्या उद्देशीं देवान आपणाक भेटयलेल्यो भेटवण्यो ताका आनी ताचे संस्थीक दिल्यो. त्यो तांणी खेल्यो, पूण दुसऱ्या लोकां भाशेन आरोनाक पोरजेचे जमनीचो वांटो केन्नाच मेळूंक ना, कित्याक स्वता हांवूच तुजो वांटो आनी दायज जालां. फिनेहास. देवाचे भक्तीचे उर्बेक लागून एलियाजाराचो पूत फिनेहास मोहिमेचे वळेरीन तिसऱ्या जाग्यार उरता, कित्याक पोरजेन बंद केलो तेन्ना आपले निश्टेन आनी बोलादीक काळजान तो नीट उबो रावलो आनी हे पोरी इस्रायलाच्या पातकांक ताणें बोगसणें जोडलें. ज्या खातीर त्या खातीर ह्या संवस्कायेच्या समजुताची ताचेर मोर मारली आनी ताका आपले पोरजेचो आनी देवस्थानाचो महायाजनीक केलो आनी ताका आनी ताचे संस्थीक शासना खातीर महायाजनिकाचो मान राखून दवरलो. ह्या भायर जुडाचे कुलयेच्या जेसेच्या पुता दाविदा लागीं ताणें कबलात केलोली आनी बापायची राजवट फकत पुताकूच देंवताली. पूण हें आरोनाचें याजनीकपण ताचे सगळे संस्थीक फावो केलोलें. तुमच्या पुर्वजांचे शेगूण पुसोन वचोन आसतना ताचो अनुद पिळग्यांचे पिळग्यांक पावचे खातीर आपले पोरजेची थिरायेन नीत करूंक देवान तुमचीं काळजां थिरायेन भरचीं. देवाचें उतर हें.